शिक्षणाचा जो माध्यम आहे तो मुलापर्यंत पोचणं फार कठीण होतं आणि अशा माध्यमातून शाळेतून शिक्षक विदाउट कनेक्टिव्हिटी मुलांना शिकू शकत नाही आणि त्या अनुषंगाने वायफाय कनेक्शन ही फार गरजेची गोष्ट होती. उदरगत मांजरेच्या वतीनं आणि जीत आरोडकरच्या समाजसेवेनं ती पोकळी ह्या शाळेची भरून काढली. त्याबद्दल मी त्यांच्या मनापासून अभिनंदन करतो आणि त्यांचे अनेक उपक्रम आहेत त्या उपक्रमांना शुभेच्छा देतो. For providing our school with the Wi-Fi facility. Its various uses will be assuredly help our students with better connectivity and smooth functioning of the online classes. Children in rural areas often complain about having poor network connection. Now they can make the use of the Wi-Fi connection to attend the online classes. It is worth mentioning here that the availability of internet facilities to every student is likely to revolutionize the lives of the rural population in Goa. सध्याची परिस्थिती पाहता शाळा कधी सुरू होणार हे सांगता येत नाही. मात्र मुलांचं शिक्षण सुरू राहावं म्हणून अनेक शाळांनी ऑनलाईन शिक्षण सुरू केले. पण या ऑनलाईन शिक्षणाचाही गोंधळ उडाला आहे. ऑनलाईन शिक्षण सुरू होऊन 2 महिने झाले तरी शाळा आपल्या 100% मुलांपर्यंत पोहोचू शकल्या नाही. याची अनेक कारणं आहेत, पण मुख्य कारण म्हणजे नेटवर्क इश्यू. गावखेड्यात नेटवर्क नसल्यामुळे मुलांना ऑनलाईन क्लासेसला उपस्थित राहणं अवघड होतं. कधी नेटवर्क असला तरी तो क्लास संपेपर्यंत असेल याची शाश्वता देता येत नाही. Providing us with the Wi-Fi facility. This is because of they have provided, because we are not able to join our online classes from home. We don't get a proper network, hence we are not able to join our online classes. I am very happy and excited to get this facility for our school. I am very much sure that this will help all of us to connected with our studies. मतदारसंघात फाल्यां संपूर्ण दीस आसा आणि BJPच्या कामाक किंवा कन्सर्न जो हांगाचो आमदार आसा त्या आमदाराक सपोर्ट करच्या खातीर हांगासले जे आतां नवीन इलेक्शन विधानसभेचे येता हेच्या खातीर येता आणि तुजे त्याच टायमाचेर ह्या संदर्भात हांगा कार्यक्रम आसा. कितें दिसता CM आयल्या उपरांत आनी कितें तुमचेर काय परिणाम जातलो काय कितें? पळय CM येवंक नाल्यार PM येवंक आमकां काय फरक पडना. कित्याक आमचें कार्य जें आहा तें बऱ्या पैकी चालू आहा आनी जे आमचे कार्यकर्ते आहात ते सद्या पोट तिडकीन काम ग्रावंड लेवलीचेर काम चालू आहा. सो कोणी कितले येयले जाल्यार कांय फरक पडचो ना. जर तो येता जाल्यार इतलेच रिक्वेस्ट मातशे रस्ते आनी बाकीची डेव्हलपमेंटाची कामां जी बंद पडल्यात अर्दी कुटी उरल्यात तेचेर मातसो लक्ष घालपाचो. आतां 5-4.5 वर्सां जालीं हॉस्पिटल आहा तुयेचें तें तशेंच पेंडींग आसा. इलेक्ट्रॉनीक सिटीचेर कांय काम जायना. आश्वासनां सगळ्यांनी येवन दिली. आतां तो येता जाल्यार तेणी कितें तरी तेचेर सोल्युशन काडपाचें आनीक 6 म्हयने उरल्यात 5 म्हयने उरल्यात 6 म्हयने ना. सो ते कितले फास्ट आनी कितले करतले खबर ना. लोकांची जे कोविडा खातीर 2 वर्सां जे लोकल टॅक्सी कार जावं नाल्यार कोण शेक कार जावं ट्युरिस्ट सेक्टरान जो डेली सोर्स ऑफ इन्कम जेचे आसलेले तेंचे 2 वर्सां सद्या घर चलना. तेंच्या फॅमिलीचे आनी भुरग्यांचे एज्युकेशनाचे त्रास जाल्ले आहा. तेंचेर ते सोल्युशन काडपाची गरज आहे. तांकां कितें तरी स्कीम काडपाची वा तांकां कितें तरी आतां चवथूय येता फेस्टिवल सगळ्यान व्हडलें गोंयचें सगळ्यान व्हडलें फेस्टिवल हें. थंय तेंची परिस्थिती कशी आहा ती पळयात मातशें. तेचेर लक्ष घालपाची गरज आहा. ना की हांगा येवन प्रचार करा मतां घाला फुडले फावट हें करतले आमी तें करतले. लास्ट टायम प्रॉमीस केलें तेंच आजून पर्यंत जावंक ना. ते आतां आनी कितें करतले. सो ताका लागून आमी ते कोण येता येवंक कांय फरक पडना. आमचोय प्रोग्राम बऱ्या पैकी मोरचे फाल्यां ऑफिसाचें इनॉग्रेशन आसा आनी म्हाका दिसता थंयसरूय आमचो बऱ्या पैकी लोकांनी सपोर्ट दिवन थंयसर येतले आनी सक्सेसफूल तो हें जातलो. तुमकां अशें दिसता की मांद्रे मतदारसंघात गेल्या 2-2.5 वर्षांत कांयच काम जाल्लेलें ना? म्हाका तरी दिसना. तुमकां मिडियाक दिसता जाल्यार तुमी मातशें कवर करून दाखोवपाचें कितें जालां तें. म्हाका दिसता एकूच काम जालां हरमला टिट्यार ते पेवर्स धाडटे कुडक्याक थंय वडापोना तें केलां इतलेंच म्हाका दिसता. आनी डेव्हलपमेंट कांय दिसना. गटरां आनी हे डेलीचेच काम आहा ते पंचायत लेवलीचें काम. डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें? डेव्हलपमेंट म्हणजे जे न्यू कसलो तरी प्रोजेक्ट हाडप आनी लोकां खातीर ताका बरो हे गावप सपोर्ट गावप आनी अनएम्प्लॉयमेंट
अनएम्प्लॉयमेंटा खातीर कसले प्रोजेक्ट्स हाडप किंवा एज्युकेशन सेक्टरा खातीर प्रोजेक्ट हाडप ताका डेव्हलपमेंट म्हणटात. रस्ते, लायट, गटरां ही सगळे पंचायतीची कामां. ही कामां करून डेव्हलपमेंट केले, हे केले, इतले कोटीचे केले. प्रत्येक नागरीक सध्या आयज टॅक्स फारीक करता. टॅक्स कित्याक फारीक करता? बरे रस्ते, बरे लायट मेळपाची आनी उदका खातीर हेच्या खातीर टॅक्स फारीक करतात.